हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी हा. सो माझ्या एका व्हिवर्सान न्हय कॅबेज भाजी रेसिपी मागलेली माझ्याकडे. स्पेशली गोवन स्टाईल आमी कशी कितें कॅबेज भाजी करता तेजी रेसिपी आयज हांव तुमच्या बरोबर शेअर करपाचें हा. सो सिंपल अशी भाजी करता आमी आनी चड साहित्य बी यूज करिना हांगसर. आनी तेज्या भायर म्हणटा तशें जितली भाजी आमी सिंपल दवरिना कॅबेजूच न्हू बट खंयचीय भाजी अशी असो ती सिंपल करीत नाही जाल्यार आनी रुचीक लागता. सो सिंपलूच करता आमी डेली म्हणटा तशी कॅबेज भाजी. सो चला कशी कितें करता साहित्य शेअर करता तुमच्या बरोबर हा. कॅबेज भाजी न्हय जितली सिंपल दवरीत तितलीच बरी लागता. सो हांगसर आमी चड साहित्य अशी यूज करची ना, सिंपलूच अशी भाजी करतात आमी डेली. सो साहित्य सांगता कितें कितें घेतला ते. कॅबेज घेतलेलो हा बरो बारीक कट करून घेतला, निवळूय करून घेतला आमी, हो क्लीन बीन धुवून घेतलेलो हा. सो पळोवं शकता असो बारीक कट केला, तुमकां जाय तसो तुम्ही करू शकता. त्याच्या उपरांत घेतला सोय घेतल्या, इल्लीशी घेतल्या, खूब म्हटल्यार खूब कमी सोय घेतल्या, चड सोयूय बरी न्हू भाजयेक, बरी लागना मागीर. त्याच्या उपरांत करपील घेतला, हळद घेतल्या इल्लीशी, त्याच्या उपरांत कांदो घेतला बारीक कट करून, पळोवं शकता तुम्ही. कांदोय बीन हांगसर आमी कमीत यूज करतली. त्याच्या उपरांत मिरसांगो घेतल्या अशें कट करून, पळोवं शकता तुम्ही, आनी सासवां घेतलेली. सो हे आसा माझे साहित्य, पळोवं शकता तुम्ही. सो चला भाजी करपाक घेवया आता. सिंपल सामकी. तर गाइस सगळ्यात पहिली फोडणी मारून घेवंक जाय. सो हांगसर तेल ऍड केल्ले आसा आमी. त्याच्या उपरांत कांदो, आनी मिरसांग घातल्या मागीर हांगसर. आनी कांदो आमी न्हय बरो बारीक चिरून घेतला. त्याच्या उपरांत करपील, आणि जितली सिंपल भाजी दवरीत नाही तितलीच बरी लागता. म्हणजे सिंपलूच अशी दवरूंक जाय. खंयचीय भाजी आसतना ती सिंपलूच बरी लागता. त्याच्या उपरांत सासवां ऍड केल्या. हे मातशें तळसळून घेवंक जाय. पळोवं शकता बारीक कांदो चिरल्या उपरांत ना बरो लागता, बीन भाजी बीन बरी लागता. आनी पळोवं शकता तुम्ही शिजपाकूय चड टायम लागना. सो आता ऍड करूया कोबी, बटाटे घालून घे. कितें बटाटा वाटता जाल्यार बटाट घालपाचे बारीक शिजून भाजी न्हू बरी जाता. सो गाइस तुमकां बटाट जर आवडटा जाल्यार बटाट सुद्धा घालू शकता. डाळ घालूंक शकता भाजयेक. डाळ घालतात कोबीच्या भाजयेक जाल्यार घालपाची. सो कोबी ऍड केल्या उपरांत हांगसर मम्मीन ऍड केला मीठ, पळोवं शकता तुम्ही. सो तेलान मम्मी शिजोवन घेतली का उदकान? तेलान उदक घालची ना मागीर हांगसर. सो हांगसर ना आमी उदक ऍड करची ना, तेलानच शिजोवन घेतली भाजी, पळोवं शकता तुम्ही. आणि तुमकां जाल्यार डाळ सुद्धा तुम्ही घालू शकता, डाळूय घालतात, थोडी जाणां बटाट बी घालतात. बट आमी हांगसर सिंपलूच दवरल्या ही भाजी, कारण सिंपल खूब बरी लागता. जितली सिंपल दवरीत तितली भाजी खूब बरी लागता. सो आमी हांगसर चड अशें कांय ऍड करूंक ना. गवची जाल्यार ती करपाची, हळद जाल्यार हळद घालता. हळदी वाचून सुद्धा जाता न्हू. सो आमी हांगसर हळद ऍड करतली, पण तुमकां सपोज हळद लायक ना जाल्यार तुम्ही ना सुद्धा ऍड केल्यार जाता. मातशी बरी दिसता, कलर येता मातसो हळदी. हांगसर मम्मी हळद ऍड केली. आणि चड टाइम लागना ही भाजी करूंक, सिंपल अशी हा. 5 मिनटां जाता ना. आणि टिफिनाक बीन व्हरोंक बरी ही भुरग्यांक. सपोज तुमकां धाकट्या भुरग्यांक बीन दिवपाचे जाल्यार मिरसांगो बीन घालूं नाका मात. गरम मसाला घालूंक जाय. हय न्हू. मिरसांग जाल्यार मसाला घालपाचो.
आणि सोय सुद्धा आम्ही हांगसर कमीच ऍड करतली, चडूय सोय बरी लागना, एकदम मागीर तोंडाक लागता मारता ती, ताका लागून हांगसर आमी सोय बीन कमी यूज केला. सो आतां हांगसर धापून दवरतली आमी शिजपाक लागून. तर गायस ही पळयात 5 मिनटां अशी दवरलेली आमी शिजत, चडूय टायम लागना शिजपाकूय. आता सोय ऍड करूंक जाय, चडूय सोय ऍड करूं नाकात तुमी, नंतर आमी इल्लीशी सोय ऍड केला. सो हांगसर आमी सोय कमी ऍड केल्या, म्हणजे कमीत कमी ऍड करूंक जाय, नाल्यार मागीर ती तोंडार मारता सामकी. सो पळोवंक शकता तुमी. सो हांगसर आमची भाजी रेडी आसा, कॅबेज भाजी. सिंपल सामकी म्हणटात तशी, चडूय टायम लागना आनी रोखडी रेडी जाता आनी चड साहित्य बी लागना. सो पळोवंक शकता कॅबेज भाजी रेडी आसा आमची हांगसर. सो तुम्ही बी ट्राय करा. सो गाइज ही असली आयची रिक्वेस्टेड रेसिपी, सिंपल कॅबेज भाजी गोवन स्टाईल ती बीन. सो अशें आमी सिंपलशी करता, चड अशें साहित्य यूज करिना आनी चड मेन म्हटल्यार टायमूय लागना. टिफिनाक सुद्धा इजिली व्हरूंक शकता. सपोज जर तुमी धाकट्या भुरग्यांक बीन करतना जाल्यार मिरसांगो मातशें कमी घाला आनी त्याच बरोबर तुमी दाळ बटाट सुद्धा घालूं शकता. बट आमी हांगसर तसले कांय यूज करिना, ऍड करिना, जाता इतली सिंपलूच दवरता. सो ही असली आयची रेसिपी आनी भरपूरशा जाणांची रिक्वेस्टेड हा, खालच्या व्हिडिओनूय सांगला हांवें. भरपूरशा जाणांचे रिक्वेस्टेड रेसिपी हा, ते स्लो स्लो हांव म्हणटात तशें क्लियर करतले. ताका लागून म्हाका ब्लॉग सुद्धा न्हय प्रॉपर करूंक गावना, कारण तुमचे भरपूरशे म्हणटात हे रिक्वेस्टेड रेसिपी हा. सो हांव एक एक करून ट्राय करता, मातसो टायम दिया म्हाका. सो अशी असली आयची रेसिपी सिंपलशी. सो गाय चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडला असता तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करू विसरू नका. परत एकदा मेळूया एका नवीन व्हिडिओ. तेवढं देव बरें करू. बाय.